तांची पळय दोन खिळे हो एक आणि हो एक त्या इतली दोन हेचेर ते आतां मशीन बसयता देर इज नो इंडिकेशन दॅट इट वॉज फिक्स्ड ना तांणी चोरी जावच्या पयलीं बारशाच्यान एक रिक्षा चोरल्या पयलीं रिक्षा केली तांच्यांनी आनी रिक्षा घेवन ते हांगा आयले हांगा येवन ते सीसीएन तांणी अप्रूव केलें कंप्लेन आनी तें व्हरून मागीर मांजऱ्या पठाराचेर वयर भितर जंगलान ताणें तें फोडलें खंय आनी तातूंत कॅश व्हेली आतां ते म्हणटात की हांव बदलच्यान तांकां आपयतालो कोणाक त्या मॅनेजराक आपयतालो SBIचे तांचे कोणूच ना आतां तांचो आफ्टर अबावट 5-6 hours तांचो सर्वीसमॅन कोण ट्रायल तांचो दे आर लुकींग आफ्टर द मेंटेनन्स आनी तो आतां म्हणटा की अरावंड 18 lakhs सुमार भितर आशिल्ले म्हणटाले दे आर लुकींग आउट फॉर प्रोटेक्शन. ATM ते आतां राती थंय चोरी जाल्या ते ATM काडून व्हेला अप्रूव केला आनी व्हरून थंय एक सायडीक जंगलाक उडयला आनीक तो मेंटेनन्साचो मनीस आयला हांगा बँकेचो स्टाफ अजून कोण येवना आनीक तो सांगता अरावंड 18 lakhs सुमार एप्रोक्सिमेटली आशिल्ली म्हणटा तो एक पळोवपाचें म्हणल्यार सारकी इनसेक्युअर परिस्थितीक तांणी तें इन्स्टॉल केलां एक ल्हान 2 खिळ्याचेर आख्खें मशीन इन्स्टॉल जाल्लें आसा म्हाका दिसता बरें 2 हट्टा मनीस सुद्दां आयल्यार तें ओडून काडपाक शकता ATM असले परिस्थितीक इन्स्टॉल केला आमी एक्चुली एडवायजरी सुद्दां दिल्ली बँकेक की ATM आनी कसली जागे आसा थंय मातशें लक्ष दवरा CCTV फुटेज बसया कॅमेरा बसया आनीक वॉचमॅन बी दवरा म्हणून ते वॉचमॅन ना ती एक गोश्ट वेगळी पूण ते इन्स्टॉल सुद्दां बरें फॉर्मली केलें ना तेणी इन व्हेरी कॅज्युअल मॅनर 2 ल्हान खिळ्यांचेर येदे व्हडलें मशीन इन्स्टॉल केलें स्टील वी वील डू आवर बेस्ट आनी ती केस डिटेक्ट करपाची हांव SBIच्यान न्हय सर हांव दुसरो एजन्सी आउटसोर्स एजन्सी आनी हो एक बसयला पळय एजन्सी म्हणल्यार तुमी इतलो अनसेक्युअर कसो बसयला मशीन तुम्ही सगळे अशेच मशिनां बसयलेली आसा सर कॉन्ट्रॅक्टान दितले आसा न्हय ह्या कॉन्ट्रॅक्टान सिक्युरिटी गार्ड ना हां जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा म्हणजे तुमकां बँकेनच सांगलेलें अशा पद्दतीन बसयात कॉन्ट्रॅक्टान आमच्या इतले सिक्युरिटी गार्ड ना टोटल अमावंट कितलो आसलो हातून 18 lakhs 30,000 आणि तुमचो अजून मॅनेजर पावना हांगाच्यान जे पुलीस आसात ते तांकां कॉन्टॅक्टान आसात पण अजूनय तुमचे पावना अशें कितें नाही आमच्या एजन्सीचा हाऊस आहे हांगा गोंयांत हां ह्याचे बँकेशी काही संबंध ना आउटसोर्स आहे बँकेचे ते आयले जाल्यार पैशांक जबाबदार कोण आहे? तुम्ही का ते बँकवाले अमित तुम्ही तुमचीच एजन्सी ओके सो बँकेक लॉस तुमचा स्टेट बँकेक तुम्ही कळयले हेड ऑफिसर सो तांच्यानी येयले त्यांची लोकल ब्रांचीन कळयले त्यांनी हांगा सो तेंचे कोण येयले ना त्यांची मॅनेजर बी कोण येयल्लो हांव पावल्यार तरी ओके आणि एकच आता तुम्ही हे बसयला पळय तेका अलार्म मीत कितें आसपाक जाय किंवा अशें सेक्युरिटी अशें आसपाक जाय ते तुमी कांयच ना काय तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला तितल्या पर्यंत तुम्ही केले बाकी ते जितले कॉन्ट्रॅक्ट इतले जा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टान ना ते अलार्म आणि सिक्युरिटी गार्ड हे कॉन्ट्रॅक्टान ना हां म्हणून तुम्ही बसवंक ना आता जे पयशे आसा तांकां सगळे जबाबदार तुम्ही बँक ना बँक आमची एजन्सी खंयची एजन्सी ती एम्फोसीस